सचे पूर्वे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. मोरयेच्या एका गीताद्वारे हे भक्ती पाहून आम्ही सुरू करूया. वंदिता वंदिता देवाये आसुका भक्ती दुर्वे नमन करून हर्षिता निर्वासा अंकरी लगे आसुका भक्ती दुर्वे नमन करून. जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सौम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सांभलो अंकुर मोरयेतून जन्मलो पोंच ताका ताणे कस सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपेलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्ववेदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला तेंतान जिव्यांनी मेल्यांची मुंसुबी करूंक येतालो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पक्काचे बुकसाने कुडीचे जीवन पोन ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवी जावं तुझे रास आमकां येव तुझी खुशी सगार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगता श्रीयंत तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवती मोरये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता श्रीयंत तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवती मोरये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता श्रीयंत तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवती मोरये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता सर्वदा आमेन. संत ससो मिस्तेर पहिलो मिस्तेर मोरयेक बडवो खबर दिता या खाना वेळार आमी मागया प्रत्येक जावन आमी अर्घां दिता आयच्या या नवो दीस नवी काकूळट आमकां लाभयल्या खातीर देवाची काकूळट आमचेर वाडोवन या फुडें पुरुशवांक मोरये माये संगी सर्गींच्या दळबऱ्या संगी बाप पूत पवित्र आत्म्याची दैवीक सकत ह्या पुरुशवांचेर आत्म्याचें बोळ मेळोवन मोरयेच्या सैनाचो एकवट संता भक्तांचो एकतारा संगी आमकां सामी भेटोवन दिवन वो कंतेर सामी अर्घां जावन भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवी जावं तुझे रास आमकां येव तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता श्रीयंत तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवती मोरये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता श्रीयंत तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवती मोरये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता श्रीयंत तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवती मोरये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता श्रीयंत तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवती मोरये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता श्रीयंत तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवती मोरये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता श्रीयंत तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवती मोरये देवाचे माये
आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आणि सुदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आणि सुदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आणि सुदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वथा आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोशी तेणे मोडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमेस्तांतल्या सरकर तुझी काकुळटीची आनी गज आसल्यान सरगार कोण पाय मोरी क्रिस्ता माये तूं आमची माय सगी उलो माता माये आमी तुझी भुरगीं. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथेची भेट करता. या वेळार आमी मागया सगळ्या दिसीच्या इराद्या बसत आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सर्व इराद्या बसत या पुरुषावा वेळार आमचे इरादे आमी भेटयता. पुरुषावांक एका मनाचे एका काळजाचे जावन हे पळयन जेजूच्या भोव अमोलीक रक्ताचो शिवोर आमच्या पुरुषावांक मागता. सोम्याचो उजवाड भलायकेवून जैत असो पुरुषांव जावं या खाना वेळार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समका येव तुझी खुशी सगळ्यार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास समका दी आणि आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमकां ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमकां ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमकां ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमकां ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमकां ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमकां ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. मरिये देवाचे माये आमकां ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमकां ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियांत तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती
मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये तुझे सगळ्यांना स्त्रियांक सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र तो स्वतः सदा ये मुझा जेजू आमची पाका आमका बोशी ये मोडाच्या उजांतले आमका निवार सोमे सत्या सरकर तुझी काकुळतीची आनी गरज आसल्यान सरकार कोण पाय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमा जेजू जल्मता. आयच्या दिसा मोरयेक मान करूंक सांगाता मेळ्ळ्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत मोरयेक मान पटोवच्या सर भुक्तिकांची मागणी माये मुखांत जेजूक भेटयता. आमच्या बोंतोनीच्या फिरगजीताव नेतेल्या हर एका भक्तिका बसत ह्या तेरसाच्या वेळार प्रत्येक जावन हांगासर इतले दीस हजर जावन भक्ती कार्याक हजर जाल्ल्या भाग घेतल्या हर एका भक्तिका बसत सर पिडेस्ता बसत इरादे आणि प्रार्थना बसत या खाना वेळार आम्ही मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे खुशी सरकार जाता तशीच संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता श्रामिता तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता श्रामिता तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता श्रामिता तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता श्रामिता तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता श्रामिता तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता श्रामिता तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता श्रामिता तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता श्रामिता तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता श्रामिता तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता श्रामिता तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मोजा जेजू आमची पातकां आमकां भोगशी येंगोडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोने आत्म्यान सडकण तुझी काकुळतीची अधिगड आसऱ्यांक सरगार
चवथो मिस्तेर मोरी बाळोक जेसूक तेंपलांत भेटयता. ह्या काना वेळार प्रत्येक जावन कुटुंबा बसत वाडून येवची भुरगीं इवाजना बसत परगांवांत आसल्या सांद्या बसत आमी मागता. सर्गींच्या बापा नाना तरेच्या वायटाक सांपडल्या आमच्या भुरग्यां बसत वायट सवयांक मोबायलाच्या एडिक्शनाक वळख जाल्ल्या मालपेवनी मादक द्रव्याक वळख जाल्ल्या वायटाक सांपडल्या हर एका भुरग्याक आज मोरयेच्या हातांत आमी भेटोवन दिता. संपूर्ण सुटका मेळच्या खातीर तशेंच सर कुटुंबांनी शांती समाधान रास करच्या बसत ह्या खाना वेळार प्रत्येक सावन आमी युवजाना बसत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पयस जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूर्ण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमो उपयोगात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमो उपयोगात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमो उपयोगात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमो उपयोगात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमो उपयोगात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमो उपयोगात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमो उपयोगात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमो उपयोगात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमो उपयोगात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमो उपयोगात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां भोगशी हिरकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्त आत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिकच आसल्यांक सरकार बोरफाय नमान तुका सरकारांनी आमा परदेशांचे माये आसा पयणार मागता उपकार कधी दुखी विणा निवार क्रिस्ता माये दर्या सुग्रा पाव तू पयणाऱ्या पाव म्हाका
पांचवो मिस्तेर सुकुल्लो भुरगो जेजू तेंपलांत मेळटा. ह्या खाना वेळार हांगासर तेर्साचे भक्तीपण शिकोवंक 9 दिसांनी कुमो केल्ल्या सर्वांचेर देवाचे उतर दिवंक आयिल्ल्या हरिएका याजकांचेर ह्या घडी मिसाक हाजर जमच्या मिसाचे बलिदान भेटोवच्या याजकांचेर सदांच लुर्तमयेच्या भक्तीपणाची जबाबदारी खान घेवन ती वेवस्थीत रितीन मांडून हाडिल्ल्या भाऊ सातीश फोन्सेका, विजय आल्फ्रेड, जेसिंता आल्फ्रेड तशेंच व्हायट फ्लावराच्या सर्व संध्यां खातीर मागया. फिरगस याजक पुरतो सहकार दिवन प्रोत्साह दिवच्या फादर मॅक्सिमा खातीर, गवळीक परिशदेच्या उपाध्यक्ष श्री ऑल्विन मिरांदा, कार्यदर्शी मारिटा, सर गुरकारांचेर प्रतिनिधींचेर संघ संस्थांनी वावुरतल्या हरिएका मुखेल्यांचेर तशेंच हांगासर हरिएका सनवारा येवन तेर्साचे मुखेलपण खान घेवन तेर्स बेटोनच्या मानेस्त लिगोरी फेर्नांडीस आनी हांगासर हजर जावच्या हरिएकल्याचेर तशेंच आमी मागता हांगासर सदांच खान पिवान दिवन सुदारसून वेल्ल्या मानेस्त पिटर आनी हेर धानी बसवतो. तशेंच आमी मागता सर धानी परगांवांत गांवांत तावन आधार दिल्ल्या आर्थीक आधार तशेंच हेर सगळे स्पॉन्सर दिवन आधार दिल्ल्या सर्वांचेर स्वयंसेवकांचो ह्या सर्वांचो प्रत्येक जावन आमी उडास करता. हांगासर आधार दिल्ल्या हर एकल्या बसत ह्या खानाच्या वेळार मोरयेची दाराळ आशिर्वादां बेसावां आमी मागता. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समता येव, तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता श्रीयंत तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता श्रीयंत तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता श्रीयंत तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता श्रीयंत तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता श्रीयंत तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता श्रीयंत तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता श्रीयंत तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता श्रीयंत तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता श्रीयंत तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता श्रीयंत तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी हे कोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त आत्म्या चड कर तुजी काकुळतीची अधिकस असल्यांक सर्गार पोन फाय. जय 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 माये तुका जय 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 माये तू
जय जय माये तुका जय 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 नमांद्रनी काकुळतीचे मये नमांच्या शिवा अमृतदानी तुका आम्ही लोमत्ता आम्ही करते शिवेचे बळका या दुःखाच्या पणदस्ता अस्कार उसकार सोन आम्ही तुका रुदान करता तर तू आमचे शिकाये ते तुझे काकुळतीचे डोळे आमचे वयर पडती आणि या परदेशा उपरांत तुझ्या खुशीचे सदैव फळ जे सुख आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी आमकारी मोरी भगवंती देवाचे माया मपसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो संसार खातीर सुम्या काकुळतमची कर सोम्या काकुळतमची कर क्रिस्ता काकुळतमची कर क्रिस्ता काकुळतमची कर सुम्या काकुळतमची कर सोम्या काकुळतमची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सतींच्या देवा बापा काकुळतमची कर देवा पिता संसाराच्या तारोका काकुळतमची कर देवा पवित्रत्म्या काकुळतमची कर सीमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतमची कर भगवंती मरिये आम्हा पसोत विनंती कर भगवंती देवाचे माये आम्हा पसोत विनंती कर भगवंती आमकारीचे आमकारी आम्हा पसोत विनंती कर क्रिस्ताचे माये आम्हा पसोत विनंती कर पवी सभेचे माये आम्हा पसोत विनंती कर काकुळतीचे माये आम्हा पसोत विनंती कर कृपेचे माये आम्हा पसोत विनंती कर दोषाचे माये आम्हा पसोत विनंती कर नितळे माये आम्हा पसोत विनंती कर निष्कळवंती माये आम्हा पसोत विनंती कर नतले माये आम्हा पसोत विनंती कर आपोट माये आम्हा पसोत विनंती कर मोगपात्र माये आम्हा पसोत विनंती कर विचित्र माये आम्हा पसोत विनंती कर सुबोधनी माये आम्हा पसोत विनंती कर रत्नाराचे माये आम्हा पसोत विनंती कर सुगंधराचे माये आम्हा पसोत विनंती कर भूषणी अमकारी आम्हा पसोत विनंती कर मनपात्र अमकारी आम्हा पसोत विनंती कर वर्गटूंग फवजल्ले अमकारी आम्हा पसोत विनंती कर पदवीदार अमकारी आम्हा पसोत विनंती कर दयाळी अमकारी आम्हा पसोत विनंती कर विश्वासी अमकारी आम्हा पसोत विनंती कर चारशा आम्हा पसोत विनंती कर जनवेच्या सिंहासना आम्हा पसोत विनंती कर आमच्या संतोषाच्या कारण आम्हा पसोत विनंती कर आत्मिक पलंगाना आम्हा पसोत विनंती कर मान फवजल्ल्या पलंगाना आम्हा पसोत विनंती कर भक्तीच्या परमीत पलंगाना आम्हा पसोत विनंती कर तो गुलोबा आम्हा पसोत विनंती कर दाविदाच्या बुरसा आम्हा पसोत विनंती कर धड्याच्या बुरसा आम्हा पसोत विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पसोत विनंती कर सोल्याच्या अर्का आम्हा पसोत विनंती कर सगळींच्या दरवट्या आम्हा पसोत विनंती कर पद्याबराच्या निकेत्रा आम्हा पसोत विनंती कर क्रिस्तांचे बलायके आम्हा पसोत विनंती कर पत्क्यांच्या आश्रया आम्हा पसोत विनंती कर कणांतरकरांचे शेकाये आम्हा पसोत विनंती कर क्रिस्तांचे बुजवणे आम्हा पसोत विनंती कर क्रिस्तवांच्या आधारा आम्हा पसोत विनंती कर गुडव्यांचे रानिये आम्हा पसोत विनंती कर पत्रियर्कांचे रानिये आम्हा पसोत विनंती कर प्रवादींचे रानिये आम्हा पसोत विनंती कर अपस्तलांचे रानिये आम्हा पसोत विनंती कर मातवीरांचे रानिये आम्हा पसोत विनंती कर पुनवेश्वरांचे रानिये आम्हा पसोत विनंती कर अमकारीचे रानिये आम्हा पसोत विनंती कर समेस भक्तांचे रानिये आम्हा पसोत विनंती कर सैमाच्या खतावीन गर्भी संबोधले रानिये आम्हा पसोत विनंती कर सर्गी घेतले रानिये आम्हा पसोत विनंती कर पवित्र सारीचे रानिये आम्हा पसोत विनंती कर आत्मांचे रानिये आम्हा पसोत विनंती कर समाधानाचे रानिये आम्हा पसोत विनंती कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले बगो समकाय सोम्या देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले दयेनाय कमकाय सोम्या देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले काकुळ तमची कर तुझ्या तुझे सयकाले देवाचे भगवंती माई आम्ही येता आमच्या गरजान आमच्या मग्नाचो बेपर्वा करी नका पूर्ण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद भरीत आणि सदैवी आंकवारी भगवंती देवाचे माया मपसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो संसार खातीर प्रार्थुया हे देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणे मरण आणि जीवनपणा वरवी सजण्याचे बाचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला भगवंतांकर मरियेचे भोव पवित्र जारीचे मिस्तेर आमी नियाळटना तांतून दाटाबिल्ल्यान स्वामी पाटलाव करिसो आणि तांतून बसयले आनी जोडीशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या वरवी आमेन पाप सैबाच्या इराद्या बसत आमच्या बापा सर्गींच्या
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुझे सांगाता श्रीयंत तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पारांचे सर्वेसाच्या देख सांसोच्या बडव्या संगी कर्या नामान माहिती आमच्या तारोकाची, लागी सर्या तिच्या मोगान वाटती आमकां बोलवोशाची. लूद मायेच्या या दबाजीक परबेक हजर जाल्ल्या सर्व लूद मायेच्या भक्तिकांनो तुमकां सुमेस्तांक जेपू सांत जुझे फिर्गस तशेंच व्हायट फ्लावर सोशल सर्वीस मुवमेंट जेपू हांच्या तर्फेन ह्या भक्ती कार्याक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. ह्या भक्ती कार्याक आमचे मोदें हजर आसात सबार धर्म भयण्यो, सर्व हितचिंतकां, फिर्गसगारां आनी सर्व मोगाच्यांक तुमकां परत एक पुटी ह्या भक्ती कार्याक मोगाचो मानाचो स्वागत. फाटल्या सबार वर्सांतावन व्हायट फ्लावर सोशल सर्वीस मुवमेंट जेपू हांच्या मुखेलपणा काल चलोवन आयिल्लें लूद मायेचें देवासांव फाटल्या थोड्या वर्सांतावन जेपू फिर्गजेचो विगार आनी व्हायट फ्लावर एसोसिएशनाच्या मुखेलपणा काल विशेष रितीन पुरशावान मिसाच्या बलिदानाचो वेळ आमी संपयता. ह्या फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसांचें नोवेन आमी चलोवन व्हरन वर्सान वर्स नोवेनाक एक संदेश आसा करून हर एका दिसा विविध याजकां मुखांत्र पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा वयर मुरयेक संबंदी शिकोवण मेळटा. ह्या वर्साच्या नोवेनाचो संदेश ह्या परी आसा, मोरी भाग्यवंत जिणेक प्रेरण. ह्या नोवेनाक सबार भक्तीक विविध फिर्गजेतावन हजर जातात. हांगासर मोरयेचें भक्तीपण वाडत आयलां. भक्तीक आपल्यो विणवण्यो मोरयेच्या पांयांतळा दवरतात आनी मोरी माय तांकां बेसांवांनी बरोवन तांकां उपकार मेळ्ळ्यात. थोड्याच वेळान मोरयेची माज दुंपोवन आशिर्वादनाचें कार्य चलोवन व्हरूंक फिर्गस विगार बेगीन पावतले. पुरशावाची मांडावळ हे परी आसा. दयकन हें तुमच्या गुमानाक दवरचें. पयलो कुरीस आनी नेण्टुली भुरगीं, आलतार भुरगे आनी भोव आपुरबायेचे नादान बरयल्लें कोंकणी कंथारां मुरयेच्या कंथारांनी वजंत्रांनी खेळिल्ले चेंडे लोक आनी जेपूचेन्स बँड नायटिंगेल ब्रास बँड हाचो मुखेली प्रज्वल फ्रोंटेरो रंगाळ सत्यो घेवन आमच्यो युवजणां निमाणें मुरयेचें सुंदर आयिल्लें वाहन. हें भक्ती कार्य भोव सुसज्जीत रितीन मांडून हाडलां. हें फळाबरीत रितीन आनी यशस्वी रितीन चलोवन व्हरच्याक आनी कार्या रुपार जावच्याक तुमच्या सर्वांचो मोठो सहकार मागता. पुरशावार शिस्त मागणें कोंताचें भक्तीपण कांथारांक गावन ह्या परबेक नवो अर्थ दिवच्याक हांव उलो दितां. मोगाच्यानो लूर्द मायेच्या ह्या भक्ती कार्य मांडून हाडिल्ल्या जेपू फिर्गस विगार मानादीक बाब मॅक्सिम सोजो, फिर्गस गवळीक परिशद जेपू, व्हायट फ्लावर एसोसिएशनाचो घडणार मानेस विजय आल्फ्रेड, अध्यक्ष श्रीमती जसिंता आल्फ्रेड, कार्यदर्शी मानेस सतीश फोन्सेका, तशेंच कार्यकारी समिती आनी सर्व व्हायट फ्लावराचे सांदे हांचो हांव मनपूर्वीक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 9 दिसांनी तशेंच सबार वर्सांत हांव कळमीतनांतल्या वावरान निस्वार्थ सेवा दिवच्या तुमचेर देवबापाची आशिर्वादां मागता. मोगाच्यानो
या पुरुषां वेळार शिस्त सांबाळणं मागणे तेरसाचें भक्तीपण करच्याक हांव कालती विनंती करता. मोगाच्यानो परत तुमकां एक फावटी ह्या भक्ती कार्याक स्वागत म्हणटा. थोड्याच वेळान हे मुरयेची इमाज दुंपोवन आशिर्वादाचे कार्य चलोवन व्हरतात. जेपो फिरगज विगार मानादीक बाब मॅक्सिम सोजो. तशेंच मोगाच्यानो तुमकां हे कळोवणें आसा पुरुषांव जेपू सांजुजे नगरांतावन वालेन्शिया सर्कला उपरांत जेपू इगर्जेक समकता. सर्व पुरुषावाक आयिल्ल्या लोकांनी पुरुषावार येवन जेपू सांजुजेच्या उक्त्या मैदानार मिसाच्या बलिदानान भाग घेवच्या कालती विनंती करता. खंडीत जावन मुरये मायेन हो अवकाश करून दिला आमकां भक्तीपणान ह्या पुरुषावाक मेळचें आनी मुरये मायेन आमकां सांडून घालूं ना. ह्या विशयान कितें घुसपट गोंदळ तुमी करिनाकात. पुरुषावार आमी हांगासर तावन वालेन्शिया सर्कलाक वचून उपरांत जेपू फिरगजेक आमी सर्वांनी सांगाता मेळचें. हे भक्ती कार्य भोव सुसज्जीत रितीन मांडून हाडलां. हे फळाबरीत रितीन आनी यशस्वी रितीन चलोवन व्हरच्याक आनी कार्या रुपार जावच्याक तुमच्या सर्वांचो मोठो सहकार आमी मागता. पुरुषांवार शिस्त मागणें कोंताचें भक्तीपण कांतारांक गावन ह्या परबेक नवो अर्थ दिवच्याक हांव उलो दितां. सांजुजे जेपू फिरगजेचे विगार बाब मॅक्सिम सोजो तुमकां वायट फ्लावर एसोसिएशन तर्फेन मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आशिल्ल्या सर्वांनी घट्ट ताळयो दिवन पाद्राबाक स्वागत करचें. आतां मुखलो वांटो जावन मुरयेची इमाज आशिर्वचन कर्ण दुंपोवन उपरांत आमी पुरुषांवार वालेन्शिया सर्कल जावन जेपो फिरगजेच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेले घेवचो. सर्वांनी एक घडीभर उबे रावचें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुवें आमकां केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. मरी माय तुवें आमकां दिल्लें वर्तें देणें. आयच्या दिसा लुर्द मायेचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना मरी माय आमकां समेस्तांक राखून दी सांबाळून दी म्हूण आमी मागुया. भलायकीची आवय आमची मरी माय संवसारभर कसतल्या पिडेस भाव भयणीक राखून दी सांबाळून दी बऱ्या भलायकेचे देणें दिवन दी म्हणून प्रत्येक रितीन आमी मागया. ह्या पुरुषांवान भाग घेतल्या आमकां मरी माय सदांच आपल्या आशिर्वादान भरूं दी आनी आमच्या वाठारांत शांती समाधानान जियोंक मरी माय आमा समेस्तांक प्रेरण दिवन दी म्हणून आमी मागुया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा मरयेक तुवें आमकां देणें जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना तिच्या आसऱ्याकाल आमकां सदांच शांती समाधानान जियोंक तूं फावो कर. आमचे सर्व वावर कश्ट दूख पिडाशिडा अनवरां समस्ये तुका आमी समर्पण दिता. मरी आमचे मोगाळी माये तूं आमकां राख आनी सांबाळ आनी आमकां तुज्या पुताचो पाटलाव करून आदार आनी आशिर्वाद दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. So
मुझे मुगाळी माये बेसावंदी सर्गिंचे हांव तुजें नेणटुलें भुरगें क्रिस्तांव वोर्तान फुल्लोलें मोरये मुझे मुगाळी माये बेसावंदी सर्गिंचे हांव तुजें नेणटुलें भुरगें क्रिस्तांव वोर्तान फुल्लोलें मोरये म्हज्या मुगाळी माये दिसपट्ट्या ह्या म्हज्या जिवनांत आदार तुजो नासता ह्या संवसारांत नाही कांयच हांव मोरये म्हज्या वावरांत उजवाडांनी स्नानला भुशीकपान दिसपट्ट्या ह्या म्हज्या जिवनांत आदार तुजो नासता ह्या संवसारांत नाही कांयच हांव मोरये म्हज्या वावरांत उजवाडांनी स्नानला भुशीकपान मोरये म्हजे मुगाळी माये बेसावंदी सर्गिंचे हांव तुजें नेणटुलें भुरगें क्रिस्तांव वोर्तान फुल्लोलें मोरये म्हज्या मुगाळी माये आवय पवित्र तूं सर्गिंची माय तूं जाली बाळका जेजूची गोपान केतना तुज्या म्हाका वेंगशी ल्हान ल्हान पदकां म्हजी बक्षी आवय पवित्र तूं सर्गिंची माय तूं जाली बाळका जेजूची गोपान केतना तुज्या म्हाका वेंगशी ल्हान ल्हान पदकां म्हजी बक्षी मोरये म्हजे मुगाळी माये बेसावंदी सर्गिंचे हांव तुजें
पहिल्या कोरार पावली मारी कोपावती जाती सर्गी थावन आंज देवती केरोबी
तुतुरीच्या नादान स्वादिक संगीतान जेजू मोरयेक सर्गी घेता आंजाच्या संगीतान मोरये मायेक मोगान शिया सणार तो बोसयता जय जय मोरये पोरम्याचे गायन जय जय रांगे जेजू सो सन्मान जय जय मोरये भेटूया नमन जय जय रांगे जाऊ मन होमान जय जय मोरये पोरम्याचे गायन जय जय रांगे जेजू सो सन्मान जय जय मोरये भेटूया नमन जय जय रांगे जाऊ मन होमान देवाच्या पुताची आवयती जाली मोगान ताची जतन केली देवाची कुशी सदां खाल जाली सर्गी खुरो जोडूंक पावली तुतुरीच्या नादान स्वादिक संगीतान जेजू मोरयेक सर्गी घेता आंजाच्या संगीतान मोरये मायेक मोगान शिया सणार तो बोसयता जय जय मोरये पोरम्याचे गायन जय जय रांगे जेजू सो सन्मान जय जय मोरये भेटूया नमन जय जय रांगे जाऊ मन होमान क्रिस्ता पाटलाव करून आमकां आपयता मोगान आपल्या गोपांत लिपयता पातकाच्या खोंडान कोश्टोच्या भुरग्यांक बरवोशा किरण ती जाता तुतुरीच्या नादान स्वादिक संगीतान जेजू मोरयेक सर्गी घेता आंजाच्या संगीतान मोरये मायेक मोगान शिया सणार तो बोसयता जय जय मोरये पोरम्याचे गायन जय जय रांगे जेजू सो सन्मान जय जय मोरये भेटूया नमन जय जय रांगे जाऊ मन होमान जय जय मोरये पोरम्याचे गायन जय जय रांगे
तमिळनाडूच्या शहरांत दर्या कुशीन एका हळ्ळेंत दिश्टीक पोडली सर्गी राणी आंकवार सायबीण वेलंकणीच्या गांवांत मिनीन जेजू घेवन हातांत दर्शन दिलें आमच्या सर्गीच्या आवयन तमिळनाडूच्या शहरांत दर्या कुशीन एका हळ्ळेंत दिश्टीक पोडली सर्गी राणी आंकवार सायबीण वेलंकणीच्या गांवांत मिनीन जेजू घेवन हातांत दर्शन दिलें आमच्या सर्गीच्या आवयन वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता तिका संसाराचो हासोना तिच्या भक्तांचो देवाची आवय तरी पूण ती कितली मोवाळी करोड करोड लोकांचो बरवसो ती सर्गीचो पातयेल्ल्या भक्तांत ती सदां दयाळी हुस्को तिका संसाराचो हात सोडना तिच्या भक्तांचो देवाची आवय तरी पूण ती कितली मोवाळी करोड करोड लोकांचो बरवसो ती सर्गीचो पातयेल्ल्या भक्तांत ती सदां दयाळी वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता मोगाच्यानो लूर्द मायेक मान करूंक आनी देवाक अर्गां दिवच्या ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावंक हांगासर जमलेल्या मोरये मायेच्या भक्तिकांक मोगाचो आनी मनाचो येवकार मागता मोरी माय आमकां देवाचे एक वर्ते देणे जाल्यार मोरये माये मुखान आमकां दिल्ले कोण एक बळादीक दैवीक हातेर हे हातेरा सैताना विरोध झुजूंक पातकी जिणी बदलूंक आनी पवित्र जिणी जिवंक आमकां आदार मोरयेच्या हर एका दिसोवण्यान हो संदेश स्पश्ट रितीन दिसून येता 1858 फेब्रुवारी 11 तारखेर लूर्द शहरान बेर्नादेताक मोरी माय
कोणता सोमे दिश्टीक पडलेल्या गडयेतावन लूर्द शहर फामाद जालें आनी लूर्द मायेचे भक्तीपोवन सगळ्या संवसारार विस्तारले. पश्चाताप पाव, पातकी जिणी बदल, प्राचित कर आनी पातकी मनशाच्या परिवर्तना खातीर माग म्हणलो लूर्द मायेचो संदेश सर्व काळाक आनी प्रत्येक जावन आयच्या काळाक आमकां भोव लक्षिल्यान लक्ती जाता. मोरये मायेच्या ह्या उल्याक पाळो दिवन मोरी बागेवन जिणेक प्रेरण म्हणलो संदेश आयच्या दिसा नियाळटना तिचो आवय सारको आदार आमची पातकी जिणी बदलूंक आदार जावन दी म्हूण मागया. भलायकेची माय म्हणून नावाडलेली लूर्द सायबीन आमच्या आत्मीक जिणेची भलायकी सांबाळूंक आत्मीक जिणी बळवून करूंक आनी जेजूची बरी खबर परगट करूंक आदार दिवन दी म्हूण मागया. आतां बेंडाच्या नादान आयचो प्रधान याजक आदीक मनादीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो शिवमोगा देसाचे गवळी बाप सहा बेटोनी करच्या याजका सोवे वेदी सशी समकताना आमी सर्व उबी रावया आनी ह्या पवित्र रितींत वांटो घेवया. आतां बेलोनांनी तयार केल्लें कोंत उबोवची रीत चलयतलें हांव. गवळी बाब ह्या जाका संगी गवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी वायट फ्लावर संघाची अध्यक्षीण कार्यदर्शी तांकां सांगात दिवंक विनंती करता.
आईच्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावा ह्या बरी आसात. देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात डोरोथी फ्लोरेस आनी कुटुंब. अर्गां मिस आसा व्हाईट फ्लावर असोसिएशन देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर. जल्म दिसाच्या संदर्भार देवाक अर्गां दिता सेल्मा नोरोना. देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात पियुस डिसोसा आनी कुटुंब. जल्म दिसाच्या संदर्भार देवाक अर्गां दिता अनिता डिसिल्वा. देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता अनिता डिसिल्वा आनी कुटुंब. विनेट कुलासो आनी कुटुंब. पामेला सांतोस आनी कुटुंब. विजय जसिंता विजिता आल्फ्रेड. शानोज आनीक शामित फेर्नांडीस. रॉबिन आनीक साबिता वास आनी कुटुंब. लियाम मंतेरो आनी कुटुंब. एलिसा डिसोसा आनी कुटुंब. एडमंड आनीक लिनेट डिसोसा आनी कुटुंब. देवादीन कॅथरीन सल्डानाच्या आत्म्या पासत मिस दिता जेन सल्डान आनी कुटुंब. देवादीन डेनिस सल्डानाच्या आत्म्या पासत मिस दिता रिल्सन सल्डान आनी कुटुंब. ह्या सर्व तेसावां बराबर आयच्या दिसा मुर्दोमाच्या तेसावां पासत ह्या संभ्रमाक जायत्या दिसा तावन वावर केल्ल्या त्याग केल्ल्या सॅक्रिफायस केल्ल्या उदार मनाचें दान दिल्ल्या सर्वांचो प्रत्येक रितीन उगडास कडून तांच्या तेसावां इराद्या पासत मरिये माये मुखांत्र देवा लागीं आमी मागया. आनी हेच्या दिसाचें हें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे मदें हजर आसात शिवमोग्गा DCCचे गवळी बाब अदीक मनादीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो. तांकां तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन ह्या अर्गां मिसाच्या बलिदानाक हांव स्वागत म्हणटां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. शांती तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, एका आवयच्या संभ्रमाक हांगासर आमी ह्या वेदी भोंवती पावल्या. आवयचें महत्व आमी अर्थ करी जाय तर खंयच्या घरांत आवय ना त्या घराक एक पोटी भेटती जाय. आवय नातलें घर सिमिस्रे बसेन थंयसर गोंदळ, थंयसर आस्तव्यस्त, थंयसर वस्तूर मुल्या मुल्यांनी, थंयसर जिवल्ल्यो बोश्यो रांदिल्ल्यो थंय आयदनां थंयसर पडून आसतात. भुरग्यांच्या तोंडार हसोनांत दोळ्यांनी परजळ ना. थंयसर एका तराची निराश आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आवय नातलें घर एक अनाथ आश्रमा बरी. तरी पूण आमी आवय नातलें न्हय, आमकां एक आवय आसा. सोम्यान निमाणें स्वास सोडटा आसतना आमकां अनाथ करून वचोंक ना. आमकां एक आवय दिवन तो निमाणो उस्वास ताणें दिल्लो आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज त्या आवयक आमी मान करता. तिका आज आमी आमची आवय म्हूण वळखता. लूर्द मायेचें फेस्त आमी करता आसतना ह्या फाटल्या दिसांनी ह्या फेस्ताक आमी तयारी केल्ली आसा. आवयचो उगडास करून तिच्या विशीं नियाळ केल्लो आसा. तरी पूण त्या आवयन दिवचो संदेश एकच, ताणें सांगल्या बरी तुमी करा. सबार फावटी आमच्या जिणेंत ताणें सांगल्या बरी आमी करिनासतना आमची जिणे आमी सरल्या. तर आज आमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी आमी मागोवन घेवया आनी त्याच खातीर सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून बगेवन सदां संवकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करा कोण प्रार्थना मागता. सर पोदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची सौर पातकां बगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन.
तुया सर्वेस्परा अगणित काकुळतीच्या बापा आमचे अस्कत काय तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी अत्रेकतांव फातका कथावणे गरबी सांबावलेले तुज्या पुताचे मायेची विनवणी कणवळ्यान मानून घे आनी आमकां सोर पिडे शिडेंतली राखून कुडी आत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण आमी विश्वासून तुजे लागीं मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशनाक आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. जेरुसलेमांत सवे संतोष बरी जाया तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत उल्हास करा तिचे पास रुदान करतल्या समेस्तानो संतोष बरी जाया तिचे सवे संतोष बरी जाया बुजवण दितली तिची स्तनाची वण दादोशी जाया तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा एके नये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी बरो नोमता त्या वळा परी राष्ट्राची संपत्ती तिच्या बाळांक हांडीर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार केलयतली जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो जेरुसलेमांत तुमकां बुजवण मेळटली तुमी हे देखतल्यात आनी तुमचे काळीज संतोसतले तुमच्यो कुडी तना परी फुलतल्यो सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडाप जातलो पूण ताच्या दुस्मनांक ताचो क्रोध
देवाचे उतर हे आमच्या जनगासो अधिक वाढतो गौरव तू आमच्या जनगासो अधिक वाढतो गौरव प्रीतमेवल्या सरस्त्रियावर मोहन देवान तुका दुवे सदैव केली हरसिल्लो जावं सर्वेस देव सर्गा संसारा सोरसना तू आमच्या जनगासो अधिक वाढतो गौरव तुवें दाखयलो विश्वास मनशाच्या मतीन केदीस सोरसोना पूण देवाच्या पदवेसो तो तांकां सदांच उगडास हाडटलो तू आमच्या जनगासो अधिक वाढतो गौरव देव तुका सदांच मान मेळासो करूं तो सदांच तुजेर आशिर्वाद घालूं कित्याक तुजे राष्ट्र प्रडाव जावचे वेळी तुज्या जिवाची तुवें पर्वा केली ना तू आमच्या जनगासो अधिक वाढतो गौरव तू आमच्या जनगासो अधिक वाढतो गौरव सांव पावलून गलतगरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो एक स्त्रियेतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्राकाल आसलेल्यांक सुडका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मालो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय बगार पूत आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दायजाचो वारेसदारी तूं जालाय देवाचे उतार हे Alleluia, 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 Alleluia. Maghi tu au quan morir, să-i hogla. Cristam sol sălundai Alleluia 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 Alleluia
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता लोकांच्या जम्या लागीं जेसू उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावली आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हूण भायर रावली. तवळ कोण एकल्यान ताका वचोन सांगलें, अळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात, तांकां तुजे लागीं उलय सैकय. पण जेसून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या सफेर गजेंत जल्मान व्हड जाल्लो कोंकण करावळीचेर प्रख्यात एक व्यक्ती आसा तर तो जावन आसा कोंकणी कोगुळ विल्फी रेबिंबस. सभार आवय विशयांत तांणी गितां गायल्यांत, कविता घडल्यांत आनी तातूंत एक सुंदर भोव सुंदर गीत ताणें घडिल्लें जावन आसा, नामान तुका ये बागी आवयपणा, नामान तुका ये बागी आवयपणा. ह्या संवसारांत कोणूच जल्मान आयलो ना शिवाय एका आवयच्या गर्भांत जल्म नासतना. आनी तेंच पोत ताची निमाणी एक साल अशी आसा, माय त्या दिसा तूं आसलेल्यान हांव आसां, माय त्या दिसा तूं आसलेल्यान आज हांव आसां. सामान्य एका लौकीक आवयक, ह्या संवसाराच्या आवयक उद्देशून बरयल्लें तें गीत जावन आसा, तरी खंडीत जावन ही एक साल कितें आसा त्या सर्गीच्या आवयकी लक्ती संपूर्ण लक्ती जाता. माय त्या दिसा तूं आसलेल्यान आज हांव आसां, माय त्या दिसा तूं आसलेल्यान आज आमकां सोडवणदार आसा, माय त्या दिसा तूं आसलेल्यान आज आमकां इगर्ज माता आसा, माय त्या दिसा तूं आसलेल्यान आज आमकां देवाचें राज आसा, माय त्या दिसा तूं आसलेल्यान आज आमकां जीव दिवचो उंडो आसा, माय त्या दिसा तूं आसलेल्यान आज आमकां शुभ वर्तमान आसा, माय त्या दिसा तूं आसलेल्यान आज आमकां सक्रामेंत आसात, माय त्या दिसा तूं आसलेल्यान आज आमच्या जिवनाक भविश्य आसा, फुडार आसा, माय त्या दिसा तूं आसलेल्यान आज आमच्या जिवनाक अर्थ आसा, माय त्या दिसा तूं आसलेल्यान आज आमकां मीस आसा, आमकां मिसांव आसा, माय त्या दिसा तूं आसलेल्यान आज आमी हांगासर जमल्याव. नमान तुका ये बागी आवयपणा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक दीस बापाय आनी धुवे मदें एक विचित्र संभाशण अशें सुरू जालें. आपल्या धुवेन बापाय लागीं विचारलें, डॅडी तूं कितल्या पयस आशिल्ल्यो वस्तू पळोवंक शकताय? आनी धुवेक उद्देशून ताच्या सवालाक जाप दिवन बापाय म्हणालो, पुता हांव हांगासर आंगणांत रावलो तर सुमार 1 किलोमीटर पयस आसलेले रूख म्हाका थंयसर आसलेली बिल्डिंगां पळोवंक दिसतात. तरी पूण हांव टॅरेसार वचून पळयलें तर सुमार 2-3 किलोमीटर पयस आसलेले रूखय पळोवंक शकन. पूण हांगासर आशिल्ल्या त्या व्हड एका दोंगराचेर सोडलो तर भोवशा 4-5 किलोमीटर पयस आसलेले रूख
आनी बिल्डिंगां म्हाका पळोवंक दिसतात म्हणालो. आनी थोड्याच वेळान आपल्या दुवे लागीं बापूय विचारूंक लागलो, पुता तूं कितले पयस आशिल्ले वस्तू पळोवंक शकताय. आनी दुवेन आपल्या बापायक अशी जबाब दिली, डॅडी मोद्यान रातीर सक्कड काळोखांत आसतना हांव तर आंगणाक देंवन वयर पळयलें तर म्हाका हजारो हजार पयस आसची नखेत्रां दिसतात. हजारो हजार किलोमिटर पयस आसची नखेत्रां पळोवंक हांव शकता म्हणालें दू. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ही सामान्य दृश्टी न्हय, ही देवाची दृश्टी जावन आसा. ही भगवंत दृश्टी जावन आसा. कितल्या पयस पळोवंक शकलो तो सर्वेस्पर. आपल्या लोकांक सांडून घालूंक नजो, तांची सोडवण हांवें करी जाय, तांणी पथकान नाश जावंक नजो म्हणलो उद्देश आशिल्लो सर्वेस्पर देव एका आवयक रचता. एका आवयक रचता. कित्याक ती आवय एका पुताक जल्म दितली, सोडवणदार म्हूण ताका वळखतले आनी सर्व लोकांची सगळ्या संवसाराची सोडवण करूंक तो शकतलो असलो उद्देश जावन आशिल्लो देवाचो त्या आवयक रचता आसतना. फुलटांचे शीन म्हणलो प्रख्यात प्रसंगदार आनी देवशास्त्रज्ञ एक सवाल विचारता आपल्या लेखनांत. आनी तो म्हणटा की तुमकां कोणायकी तुमच्या आवयक तुमीच रोसूंक एक स्वातंत्र्य मेळिल्लें तर, अवकाश लाभिल्लो तर कसल्या आवयक तुमी रुपीत करते आशिल्ल्यात, कसल्या आवयक तुमी रस्ते आशिल्ल्यात. आनी ह्या सवालाक तोच जाप दिवन म्हणटा की एका आवयक, म्हज्या आवयक म्हाका सुरोसूंक म्हाका स्वातंत्र्य एक अवकाश लाभिल्लो तर हांव असल्या आवयक रस्तो आशिल्लो. कुडींत सोबायेंत भरलेली, आत्मीक गुणायेंत पावलेली, मनशापणाची मोगाळ आनी दयाळ, अंतरीक स्वातंत्र्य लाभलेली, देवाचे कुशेक कल्तिमान घालन सदां सलचीत आसली आवय हांव रस्तो आसलो. आमी रस्ते आशिल्ले हांव न्हय. तरी पूण तोच मुखारसून सांगता की असलें स्वातंत्र्य असलो अवकाश कोणाकच आमकां मेळिल्लो ना. ह्या संवसारांत आशिल्ल्या कोणाकच आपल्या आवयक सोदूंक, आपल्याच आवयक रचूंक, आपल्याच आवयक रुपीत करूंक भाग तसलें कोणाकच मेळिल्लें ना. पूण ह्या चरित्रांत जल्मल्ल्या एका व्यक्तीक मात्र असलें हें स्वातंत्र्य लाभिल्लें जावन आसा आनी तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. आपल्या आवयक कसली जावन आसा जाय म्हणलें देवान तिका रचलें आनी कसली आवय ती तो रचतलो. खंडीत जावन एका कुडींत सोबायेन भरलेली, आध्यात्मीक गुणायक पावलेली, मनशापणाची मोगाळ आनी दयाळ, आंतरीक स्वातंत्र्य लाभलेली आनी देवाच्या कुशेक कल्तिमान सदां सलचीत आसली आवय ताणें रचल्ली. न्हय स्वार्थपणान ताचे खातीर मात्र ती आवय आमकां समेज तांकां आवय जाय म्हूण जावन आसलो तसो उद्देश आनी त्या खातीर असल्या एका आवयक ताणें रचल्ली जावन आसा. मोगाच्यानो आमी पवित्र ग्रंथांत बायबलांत पळयता थंयसर 2 काणयो, थंयसर 2 स्वप्नां आमकां पळोवंक मेळटात. 2 काणयो 2 तेस्तामेंतांत, पोरण्या तेस्तामेंतांत एक आनी नव्या तेस्तामेंतांत आनी एक. पोरण्या तेस्तामेंतांत एक रूख आनी त्या रुखाच्या मुळांत एक आवय. नव्या तेस्तामेंतांत आनी एक रूख आनी एका रुखा मुळांत आनी एक आवय. पूण ह्या दोगां मदें कितलोसो तफावत. पयली आवय ती एका रुखा मुळांत रावल्ली. त्या रुखाचें फळ घेवन हांवें काय जाय, हांवें जाणारी जाय सत आनी
कसलें कोठे म्हण आसा हांवेंच लेखून घे जाय जोकी जाय तसली बुदवून काय म्हाका मेळ जाय म्हणल्यार स्वार्थ उद्देशान ती एका रुखा मळांत रावली आनी रुखाचें फळ तिणें केलें आनी आदवांक वन दिलें आनी एका आवयन सगळ्या संवसाराच्या सोर लोकांक मरण हाडपा वयलें तरी पूण आनी एक आवय आसा नव्या तेस्तामेंतान पळोवंक मेळची तसली आनी एका रुखा मळांत ती रावल्ली न्हय त्या रुखाचें फळ खावच्याक तरी पूण आपल्या कुशेन जल्मल्ल्या एकाच एकाक फळाक त्या कुर्साक त्या रुखाक फाटी दिवच्या खातीर आनी ती आवय तें फळ त्या रुखाक फाटीन दिता तिच्या कुशवेंत जल्मलें कसं फळ तें आनी त्या रुखाक फाटीन दिता आनी आमकां सोडवण दिता आमकां निरंतर जिवन आमकां पावयता थर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो असली आवय आज आमकां पळोवंक मेळटा ह्या आमच्या जिवनान सबार फावटी आमी पळयल्लें आसा मोरी थंयसर दिश्टीक पडली मोरी हांगासर दिश्टीक पडली म्हणून आयकल्लें आसा कितलेशे सांत आसात दिश्टीक पडले आमकां बारीस अप्रूप आयकूंक मेळचें सोमी जेजू क्रिस्त आसा सर्गा सोडून गेल्ल्या उपरांत दिश्टीक पडलो आनी एक कडेन दिश्टीक पडलो आमकां खंयच उल्लेख ना तरी पूण ती आवय कितें आसा तवळ तवळ आमच्या चरित्रेंत दिश्टीक पडोनूच आसा ह्या संवसाराक भेट दिवनूच आसा फाटल्या 2024 वर्सांनी सुमार 2000 फावटी तिचें दर्शन आमकां मेळ्ळां म्हणटात थोडे पूण ह्या सोर दर्शना पैकी सुमार 30 आनी 100 अधिकृत म्हूण स्थळी बिस्पांनी परगटलां आनी हातूंत 16 अधिकृत दर्शनां म्हणून पवित्र सभेन पासारलां ती आवय कित्याक फाटीं परत परत ह्या संवसाराक येता हांवें प्रस्तावाचेर उल्लेख केल्लो एक ह्या संवसारांत तो सोडवणदार सोडून वता आसतना आमकां ती आवय दिवन गेलो सबार फावटी आमी चिंतचें आसा त्या आवयक आमकां समर्पण दिल्लें म्हणून तें सत वय तरी पूण वांजेल सारको आमी वाचलो तर ताणें ही तुजी आवय म्हूण पयलें सांगलें न्हय हो तुजो पूत म्हूण पयलें सांगलें ताचे उपरांत मात्र ही तुजी आवय म्हूण सांगलें जावन आसा तर आमकां एक आवय दिवन तो गेला आनी ती आवय आमच्या संगता आसा त्याच खातीर ती सोडून वयची ना तवळ तवळ आमकां दर्शन दितेच आसा कित्याक आमी तिका समर्पण दिल्ली पर्ज जावन आसा तिच्या हाताखाल तिच्या त्या दर्शनाखाल आमी वाडसय जावन आसा आनी ती आवय कसली आवय ती आवय जावन आसा आज वांजेलांत आयकल्ली ती आवय तुजी आवय आनी तुज्या भाव आनी भयणय तुका पळोवंक आयल्यांत म्हूण जेजूक सोम्याक थंयसर सांगल्या वेळार ताणें कितें सांगलें कोण म्हजे भाव कोण म्हजे भयणी कोण म्हजी आवय कोण देवाची कुशी करता तीच म्हजी आवय तेच म्हजे भाव आनी तीच म्हजी भयणी अशें म्हणटा आसतना आवयक नेगार करूंक ना ताणें आवय विशयानूच तो उलयल्लो ती देवाची कुशी करीत गेली आनी ती जावन आसा आनी जायकी म्हजी आवय आनी सर्गींची आवय देवाची आवय तीच जावन आसा आमा समेस्तांची आवय आमी देवा त्याच कुटुंबाक सर्व येत ह्या व्हडल्या कुटुंबाक विश्व कुटुंबाक आमी सांदे जावयेत तरी पूण एक मात्र वाट दुसरी वाट ना आमच्या सामान्य कुटुंबाचे सांदे जाय तर थंयसर 3 वाटो आसात एकच ह्या कुटुंबान जल्मोन तुवें वाडो जाय त्या कुटुंबाचो सांदो जातलोय ना तर काजर जावन आनी एक कुटुंबाक तुवें सर्व जाय त्या कुटुंबाचे सांदें तूं जातलें ना तर तुका एडॉप्ट करी जाय आनी एडॉप्ट केल्या तक्षणा आनी एक कुटुंबाचो सांदें तूं जातलें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सर्गराजाच्या कुटुंबाक 3 वाटो नात एकच एक वाट कोण देवाची कुशी समजता
आनी आपल्या जिवनांत ती पाळटा तो एकलो व्यक्ती मात्र त्या व्हडा कुटुंबाक देवाच्या कुटुंबाक सांदो जावंक शकता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो एका आवयचे आमी आदर्श पाळी जाय आनी ती आवय सदांच देवाची खुशी कितें म्हण जाणा आसली आनी ती खुशी आपल्या जिवनांत पाळून आयिल्ली जावन आसा. आनी ती आवय आमकां कितें संदेश दिता तिणें दिवचो संदेश हो एक मात्र जिणी बदला, पथकांक पाठ करा आनी देवाचे दृश्टी दवरून तुमी चलोवंक शिका. सकला पळोवन चला नाकात, धुळीक पळोवन तुमी चला नाकात. मनशाक रस्त आसतना धुळीत हांव मात्र रचल्लो न्हय. तुमी धुळीचे मनीसय न्हय, तुमी स्वासाचे मनीस. देवान तो स्वास वयर तावन आयिल्लो तो स्वास तुमकां दिल्लो. त्या स्वासाचो तुमी विश्वास दवरी जाय. त्या स्वासाचेर विश्वास दवरून कोण चलता वयर पळोवन चलता ताका खंडीत जावन मरण आसचें ना. तो धुळीक वचून पावचना. धुळीक तावन कितें आयिल्लें खंडीत तावन तें धुळीक वेतलें. पूण आमी धुळीक तावन मात्र आयिल्ले न्हय, आमी वयर तावन आयिल्ल्या त्या स्वासाचे जावन आसा. तो स्वास धुळीक वचून पावचना. तो स्वास आमच्या विश्वासा मुखांत्र त्या जिणे मुखांत्र आनी त्या स्वासाक वचून आमी पावों जाय. आनी तेंच ती सांगता सकला पळोवन चल नाकात, इल्लेशें वयर पळोवंक शिका. वयर पळोवन त्या स्वासाचेर विश्वास दवरून चला. ताणें सांगलेल्या बरी तुमी करा. मोगाचेनो दयेगन आमी उबे रावया. लुर्द मायेचें फेस्त आचरण आमी करता आसतना सगळ्या संवसारार पिडेस्तां पासत प्रत्येक रितीन आमी मागता. देखून आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन पिडेस्तां पासत आमी मागया. आमी हर एकली पिडेस्त एक नांतर आनी एका पिडे वरवीं कसता. जेसू आमचो दैवीक वैस आनी मरिये माये मुखांतर मागल्ले खंडीत जावन जेसू आमकां फावो करता. देखून आतां गवळी बाब आमचे वयर आनी सगळ्या संवसारार आसलेल्या पिडेस्त भाव भयणींचेर मागणें करतलो आनी त्या उपरांत आमी भावार्थाची प्रार्थना देवाक उबारतल्या. भगवंती मरिये, लुर्द माये, आमचे माये, तुज्या पुतान आपले गूण करचे सत्तेन सभारांची पिडा गूण केली. आज विविध तरांच्या पिडेंत कश्टोवच्या आमच्या भाव भयणींचेर तुज्या पुतान आपलो गूण करचो हात दवरेशें तूं दया कर. सोरू याजाक आपलो उजवो हात उबान पिडेस्तांचेर मागणें करतले. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसूं तुमकां राखोवंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान वचूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. मोगळा सोम्या त्याच लोकांक तुवें सांगलें जावन आसा मागा तुमकां मेळटलें. आमी त्या तुज्या उतरांचेर विश्वास दवरून आमची मागणी आतां तुका समर्पीत हांव. तुमचो उलो जावन दी. दयाळ मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी तूं आयक. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोरये मायेचो मोग अनुभव करूंक, तिच्या शिगुणा प्रमाणे जिवंक, तांचे तबेन दिल्ल्या लोकांक तुजे सरशीन येवची वाट दाखोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. दयाळ मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी तूं आयक. सर राजकीय मुखेल्यांनी तांकां मेळिल्लो अधिकार लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक मोरये परी सेवेच्या स्पिरितान
तांचो वावर करूंक तुजे सक्तेन बर म्हूण मागता. दयाळ मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तूं आयक. ह्या दिसांनी राजकीय फायद्या खातीर आनी अधिकाराच्या आशे खातीर आमच्या देशांत उपजालो मातांदळपणाचो उजो, धर्मीक संतीचो वायट वापर, धर्माच्या नांवान झूज आनी झगडे आनी दुबळ्या लोकांचें शोशण निवार आनी आमकां समाधानाचे दीस तूं फावो कर म्हूण मागता. दयाळ मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तूं आयक. आमची राखण करतल्या समेत सोजेरांक, आमकां विविध रितीन आदार दितेल्या वैजांक, नर्सांक, समाज सेवकांक बरी भलायकी दी आनी तांच्या जिवितांत समाधान लाभय म्हूण मागता. दयाळ मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तूं आयक. सोमेस्त युवजनांनी आनी आमच्या भुरग्यांनी तांच्या बावर्त्यांनी मौल्य बरी जिवितां मुखांत तुका साक्ष दिवंक आनी पवित्र सभेची बळादीक आतेरा जावं तांकां पवित्रत्म्यान बर. सांगातच आमच्या भुरग्यांक सर विघ्न आनवरांत राखून व्हरून बऱ्या फुडाराचें देणें फावो करून मागता. दयाळ मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तूं आयक. आयचो हो लूर्द मायेच्या संभ्रमाचो दीस पिडेसनाचो दिवस म्हूण आचरण करतना विविध पिडे वरवीं कश्टांच्या आमच्या भावा भयणींक तांचे कश्ट सोंसणीकायेन सोंसूंक जाय असो आदार दी. सांगातच तांची सेवा करतल्यांक बोळ भलायकी आनी मोतीचें समाधान फावो कर म्हूण मागता. दयाळ मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तूं आयक. हो फेस्ताचो संभ्रम आचरण करूंक मुद्दम दिवन उदार मन दाखयल्या सर्वांचो, वस्तू रुपार दान दिल्ल्या सर दानीचो, सेवा भेटयल्या सर भक्तिकांक आनी सहकार दिल्ल्या सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर आनी 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी म्हूण मागता. दयाळ मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तूं आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी कुटुंबान सांगता बसून तेर्साचें भक्तीपण आदारूंक, तिच्या मोगान आमची कुटुंबां रुपीत करूंक तुजे सक्तेन आमकां बर म्हूण मागता. दयाळ मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचे मागणे तूं आयक. मोगाळा बापा, ही जावन आसा थोडीच आमची मागणी आमी उतरान उसार सांगलेली आनी की सबार गरजो आमच्या काळजांनी गुपीत आसात त्यो तूं जाणाय. तांचेरय तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव त्या क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात. आमेन. रसलेली पृथ्वीची देणी हाडून आयल्या भेटून वेळी वावरांनी वचन संगीची मी अर्पीत तुका कल्पीपोणी गोवांचो उंडो अर्पीत दाकांचो रोस
घालते पोवणार दिल्लेली कुटुंबाची चिणी भेटयता तुका आज भक्ती पोवणी तुका मनवाशी करता ही चिणी त्यागाम सोगे म्हूण मागता आमी तुवेंच दिल्लेली कुटुंबाची चिणी भेटयता तुका आज भक्ती पोवणी तुका मनवाशी करता ही चिणी त्यागाम सोगे म्हूण मागता आमी गोवान सोंडो अर्पिता दातांचो रोस समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान मागता बापा करते पूर्णान गोवान सोंडो अर्पिता दातांचो रोस समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान मागता बापा घालते पोवणार तुवेंच रसलेली चिन्नियंतली देणी पेल्या सेवे प्रेरण सातेनी वावराम सुकाडता सेवा भेटयता सेवेचेर आमचे आशीर्वाद मागता तुवेंच सेवा भेटयता सेवेचेर आमचे आशीर्वाद
म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतान जल्म घेताना तिचें आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें आनी आपले घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारूंक तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या इसोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासोया. वयश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापन म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगेवंत आमकां मरयेचो भक्तीन आज आमी उगडास करता आनी तिच्या दिसवणेचें गीत गावून तुज्या कणवळ्यान आमी वाखाणता. शेकान शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपमेत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणता सरकार. ताच्या वाखाणेचे आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरोंक सुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तो तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सशणी कराराचें हें रगत फातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो घट परगटोया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवत्याल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पेद्रू पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सदर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी इश्टगतीन मरण पावल्या सुमेस्तांक तुजें परसळेंत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत झुजे तिसो पती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ध्यास जेजू वरवीं, ध्यास जेजू सांगाता, ध्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सशनाच्या सशनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गा जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दीव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान नत्रेत केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी स्वर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कुशोरमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सशनाच्या सशना आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सोबे आसो. माय मोगसो गुर्त सावन एकामेकाक शांती दियात. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सोरू बागी तुवें म्हज्या भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Maka tu
प्रार्थुया. खोणवळ्या बापा भाग्यवंत अंकवार मरयेक आज आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. त्याच अंकवार मायेची देख घेवन तिची वरवीं आमकां फाव जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमी आतां जागतीक शांती खातीर मागया. वेदीक सेवक तुमची वाती पेटोवंक तुमकां कुमो करतले.
तुमचे लगी असलेले कॅन्डल तुम्ही पेटोवचे. मोगचनो मोरी माय एकवटाची आवय आनी ती आमकां सदांच एकवटांची येवंक आपोवणें दिता. एक आवय सदांच कुटुंबांत वावुरता. आज लुर्द मायेचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना सगळ्या संवसारार शांती समाधान आसचे पसत प्रत्येक रितीन आमी मागया. राष्ट्रामध्ये जावची झुजां विविध झगडी लढाई वनिसांव सगळ्या संवसारार शांती समाधान विस्तरून दी म्हणून प्रत्येक रितीन ह्या संदर्भार आमी मागया. आमी मागलेले हर एक मरी माय आमकां दिता. ही आमची पातयेनी आनी हो आमचो भरवसो. देखून आयच्या दिसा येद्या व्हड संख्यान हांगासर लुर्द मायेक आमी मान करूंक आनी तिची ससाय मागूंक जमल्या वसता. प्रत्येक रितीन तिचे लागीं आमी मागया. खंडिसावन लुर्द माय आमकां आनी आमकां आमच्या गांवांतल्या सकट लोकांक शांती समाधानान जियोंक आदार दिवं दी म्हणून प्रत्येक रितीन आमी मागया. तुमच्या कंतराच्या कडतिलेंत नव्यानाचें मागणें आसा. लास्ट पेजीर तें आमी सांगता म्हणया. देवाचे माये आमचे शेकाये कथावेन अंकवार मरये पिडेस्तांचे भलायके पातकांच्या आश्रिया दुखेस्तांचे बुशावणे आनी आमचे मोगाळ लुर्द माये आमचे कस्त दूख आनी पिडा शिडा आमी तूं सर्व शणाय. लुर्द शारांतल्या ग्रोट्यांत तो दिसतेक पडलेले घडयेतावन आज पर्यांत सबार शणांक विविध उपकार तो देवा तावन सोडून दिताय. तुजे मजतेन आमकां येदोळ पर्यांत मेळिल्ल्या सर उपकारांचो उगडास काडून देवाक आमी अर्गां दितना आमकां हेरांतय उपकारी मनाची सावंक प्रेरण दी. भोवमोगाळी माये तुजे मजतेन सबार शणांक कुडीची आनी मोतीची भलायकी लाभल्या. आमी तुजी भुरगीं तुजे आवय सारक्या मोवाळ मोगाचेर पातयेवन तुजे सरशीं धांवून येताव आनी आमच्या काळसाचे अत्रेक तुजे समोर दवरताव. सर्व वायटा विघ्नांतली वाऱ्या वादळांतली अवघडा अनवरांतली आनी दुस्मनाच्या हातांतली आमकां राखून व्हर. बऱ्या आनी सताच्या वटेन आमची मेटा तूं सांबाळ. आकस्मीत आनी नातायार मरणांतलें आमकां निवार. पातकांतावन आमकां पयस दवर. कस्ता वेळार पातयेनेन आनी तिरासणेन तुज्या पुता जेसूची देख घेवन देवा बापाचे कुशेक काल्तीमान घालूंक आमकां कुरपा सोडून दी. देवाच्या मोगाक पात्र जाल्ल्या ये लुर्द माये आमचे पसत आमच्या भुरग्यां पसत आमच्या कुटुंबा पसत आमच्या धार्मिकां पसत आनी आमच्या फिरगस कुटुंबा पसत देवा लागीं विनंती कर. सांत बेर्नादेता हांगासर ह्या भक्तीपणाक हजर जावच्या सर्वांचेर लुर्द मायेची बेसावां मागून दी. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे रास आमकां येव. तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आनी आमी आमची सुटलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे सांगाता स्त्रियांत तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचे जेसो. मरिये देवाचे माये आमच्या बापायांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. दयेन आमी बसया. मोगाचनो आनी लुर्द मायेच्या भक्तिकानो पयल्यान पयलें हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक वडांक परगांवांत आसलेल्यांक भुरग्यांक आनी सैऱ्या धैर्यांक आमच्या गवळी बापाच्या तर्फेन हांगासर आसच्या सर्व यासकांच्या तर्फेन आनी सांसेच्या फिरगजेच्या आनी तशेंच व्हायट फ्लावर असोसिएशनच्या संघाच्या तर्फेन लुर्द मायेच्या फेस्ताचे उल्हास हांव तुमकां पाठयतां. लुर्द सायबीन भलायकेची माय आमकां समेस्तांक राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण हांव मागतां. आयचो हो संभ्रम दडतो करूंक आमचे संगी आसात शिवमोग्गा DSCचे गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो. पयशिल्ल्या शिवमोग्गा धांवन हांगासर येवन ह्याच
संभ्रमाक म्हणून आमचे मदें ते हसर आसात. आमचे वयर मोग दवरून आनी आमच्या उल्याक फाळो दिवन हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलां आनी आमचे पासत मागलां. वो वापरबायेचो शर्माव दिवन आवयचें महत्व कितें म्हणलें आमकां ताणें कळीत केलां. तांच्या हसरपणा वरवीं आयच्या संभ्रमाची सभाय दुडती जाल्या. तांच्या उदारमनाचेर आनी तांच्या त्या मोगाचेर सर्व फिरगसकारांच्या तर्फेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसामान सयत मागता. लुर्दमाय आपल्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी गवळी बापांक भरों दी म्हणून हांव मागता. जोरांनी एक ताळयो पेटोवन गवळी बापाक आमी थँक्यू म्हणया. ह्या संभ्रमाची सभाय दुडती करूंक आमचे मदें हजर आसात सेमिनेरीचे वारड्याचे आनीक वारड्या बायले यासक आनीक धार्मीक मेळाचे यासक. तांकां सर्वांक एका उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. 9 दिसाच्या नोवेना वेळार देवाच्या उतरांचो नियाळ दिवंक आनीक तेर्साच्या भक्तीपणांत हसर जावंक सबारसणांनी आमकां कुमो केल्या. सर्व यासकांक आनी तेर्साचें भक्तीपण चलोवन वेल्ल्या वाड्या घरांक गायन मंडळीच्या सद्यांक देव बरें करूं. लुर्दमायेच्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या सर्व धार्मीक भयणींक प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार मांडूंक कुमो केल्ल्या इन्फंट मेरी कॉन्व्हेंटाच्या सर्व धर्म भयणींचो आनी तशेंच आमच्या वावरांत सदांच सहकार दिवच्या आमच्या चॅरिटी सिस्टरांचो सिस्टर सिल्विया फर्नांडीस आनी इन्फंट मेरी कॉन्व्हेंटाच्या सर्व धर्म भयणींचो प्रत्येक रितीन हांव उपकार बावडटां आनी आभार मानता. तशेंच सांगात दिल्ल्या जसिंता आनीक आशा आनीक खेर भयण्यांक प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फेस्ताचो संभ्रम चलोवन व्हरूंक सर्व रितीन आदार दिल्ल्या फिरगजेचो उपाध्यक्ष श्री ऑल्बिन मिरांदा, कार्यदर्शी श्री मरिटा डिसोजा, फिरगज कवळीक मंडळीचे संदे, गुरकार आनी प्रतिनिधी, संघ संस्थांच्या संद्यांक आनी सर्व फिरगजकारांक एका उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. कदलां मांडूंक आनीक कानीक एकठांय करूंक कुमो केल्या युवशणांक, आपुरबायेचें गायन केल्ल्या गायन मंडळीक आनी वसंत खेळोंक भायर तावन आयिल्ल्या सर्व सांद्यांक हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. लुर्दमायेच्या ग्रोट्ट्या तावन इगर्जे पर्यंत सगळ्या पुरुशांची मांडवळ केल्ल्या वायल्ड फ्लवर असोसिएशनाच्या संघांक आनी तशेंच गवळीक मंडळीच्या संद्यांक प्रत्येक रितीन देव बरें करूं. ह्या संभ्रमाक विविध फिरगजे तावन सयत लोक हांगासर आयला. मरियमायेच्या भक्तिकांचो प्रत्येक रितीन हांव उपकार बावडटां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सावंड सिस्टम आनीक लायट्स हांगासर आजी तिमटी आनी तांच्या पंगडाच्यान आमकां तलास करून दिल्यान तांकां सक्रिस्तीन सेवा दिवच्या विनोद बासो, फोटोग्राफी केल्ल्या स्टॅनली आनीक व्हिडिओग्राफी केल्ल्या डिवायन वर्ड, आल्तार भुरग्यांक, ICYM YCS संघाच्या संद्यांक, कथोलीक सभेच्या संद्यांक हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. हाचें सगळें कार्य सांजचे फिरगज जेपो आनीक व्हायट फ्लवर असोसिएशन हांच्या फुडारपणा खाल आयोजीत जाता. 9 दिसांचे तेर्साचें भक्तीपण आनी विविध रिती तयाराय व्हायट फ्लवर असोसिएशनाच्या संघाच्या संद्यांनी केल्या. तांकां आमी आभार मानता आसतना ह्या संघाचे होद्देदार अध्यक्षीण श्रीमती जसिंता आल्फ्रेड, आमची कॉर्पोरेटर मानेस विजया आल्फ्रेड आनीक सांगात दिवच्या सतीश फुन्सेका, तांकां हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या सबार दिसा तावन सयत वावर करून आयच्या संभ्रमाक मोठो सहकार ताणें दिला. तांच्या सांगाता वावर केल्ल्या सर्व युवशणांक फिरगजकारांक प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो संभ्रम अर्थाभरीत रितीन आनी वर्त्यान संभ्रमान आचरण करूंक सबार सणांनी विविध रितींची कुमोक मुर्दोम दान दिवन आनी निस्वार्थी सेवा दिवन आमकां आदार दिला. तांच्या सर्वांचो आमी प्रत्येक रितीन उपकार बावडोवंक खुशी व्हरता. नांवां उलो करता आसतना आयचो प्रधान यासक अदीक मनादीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो गवळी बाब हांच्या हातांत मानाची वात स्विकार करीचे म्हणून तुमचे लागीं हांव कालती विनंती करता. आयच्या सगळ्या संभ्रमाक सगळ्यांचे वान धर्मार्थ आमकां तलास करून दिता. जोजो केटरस हाचो मालक स्टॅनली क्रास्ता आनी ताचें कुटुंब,
ताका प्रत्येक रितीन देव बरें करूंक म्हणटा मुखार येवन वात स्विकार करीचे म्हणून हांव विनंती करता. तशेंच 9 दिसां आनीक सगळ्या मार्गाक लायटिंग्स आनी सावंड्स आमकां धर्मार्थ दिला. रोजलेन इलेक्ट्रिकल्स हाचो मालक रेजिनाल्ड डिकॉस्टा खासिया फिर्गस ताणें मुखार येवचें आनी मानाची वात स्विकार करची. कुटुंबाची कोणी आशा जाल्यार दयेकन बेगी मुखार या. सांगातास सभारशण आनी मुर्दोम आमकां दिला. तांची नांवां ह्या परी आसात. मुखार येवन मानाची वात तांणी स्विकार करची. फातिमा वाडो, डेसी पिंटो आनी कुटुंब, एलिसा डिसोसा आनी कुटुंब, ब्रदर पोली आनी पयलो वाडो, लुसी आनीक रुडी डिसिल्वा, जस्वेटा आनीक जस्लिन पेरेरा, रिल्सल सल्डाना आनी कुटुंब, एलेन आनीक एस्टन पायस, शनोज आनीक शमित फर्नांडीस, जॉयस डिसोसा आनी कुटुंब, ब्रदर पोली आनी दुसरो वाडो, एलिसा डिसोसा आनी कुटुंब, एड्रियन आनीक कॅलिस्टा फेर्नांडीस आनी कुटुंब, डॉल्फी पेना आनी कुटुंब, प्रिन्सिटा आनीक प्रिन्सन मेनेसस आनी तांचे कुटुंब, बाप दियमंती पयलो वाडो, नेल्विटा आनीक नेविल आनीक क्लिटा नोरोना आनी तांचे कुटुंब, मारिया सांतोस आनी कुटुंब, बाप दियमंती दुसरो वाडो, नातालिया पेना आनी कुटुंब, ग्रेटा करवालो आनी कुटुंब, ग्रेशन नेटो आनी कुटुंब, बाप बेल्लेरी वाडो, जुलियट लॉरेना आनी कुटुंब, रतन डिडायस आनी कुटुंब, मीना रिमिंबस आनी कुटुंब, जाने डिडायस आनी कुटुंब, आश्रिल आनीक आयशल इमटी आनी कुटुंब, रॉय सिक्वेरा आनी कुटुंब, बाप जरोम लोबोवाडो, सेल्मा नोरोना आनी कुटुंब, जोसेफिन सांतोस आनी कुटुंब, फ्लॉयड आनीक फेडोरा सांतोस आनी कुटुंब, इवोन एंटनी आनीक दिनी डिसोजा, अल्फोन्स सांतोस आनी कुटुंब. तशेंच फिर्गजेची बायली ह्या बरी आसात. कॅनियट सिल्वेस्तर फर्नांडीस, डोनाल्ड डिसोस आनी कुटुंब वॉलेन्शिया, नावना कामोनेक दानी, हेरी आनीक टेरी तावरो आनी कुटुंब, नावना कामोनेक दानी, विन्सेंट पौल डिसोसा कासिया, नावना कामोनेक दानी, जेम्स आनीक जुलियाना सिक्वेरा बिंदूर, जेरी आनीक ट्रेसी डिसोसा रुसाई, एडमंड आनीक लिनेट डिसोसा बिंदूर, सना वर्गीस मिलार, फ्लाविया डिसोसा मिलार, प्रमीला डेसा बॉम्बे, वॉयलेट आनी कुटुंब कुलशेखर, MCC बैंक, रोशन डिसोसा कोडिकल आनीक जोसेफ डिसोसा वॉलेन्शिया. हाचे बराबर फाटल्या 9 दिसांक विविध रितीने आमकां कुमो केल्या. कोल्ड ड्रिंक्स दिवंक 9 दिसांक तांची नांवां ह्या बरी आसात. किंग्स केटरर्स मालक पीटर डिसोसा आनी कुटुंब, एरन केटरर्स मालक आयवन डिसोसा, डोरिन डिसोसा आनी कुटुंब, रुसाई, मारिया डिसोसा आनी कुटुंब मुंबई, मेल्विन आनीक रवीना सल्डाना, मोविन आनीक रवीना सल्डाना, स्वीडल आनीक सूरज पेरेरा दुबई, ग्रीस आइस्क्रीम पार्लर असो मालक बर्नार्ड आनी मुखार येवची. तशेंच नांव नाका म्हूण पोलियेनी दुसरो वाडो. स्वयंसेवक जावन सभार सणांनी आमकां कुमो केल्या. पूण प्रत्येक रितीन फाटल्या 9 दिसांनी ह्या सणांनी आमकां कुमो केल्या. मरियन प्लेटिना, अनिल फर्नांडीस, शमित फर्नांडीस, जेसन प्लेटिना, आशू फर्नांडीस, विल्सन बासो, मायकल फर्नांडीस, निखिल अल्फोन्सो, नील फर्नांडीस, मायकल डिसोसा आनीक त्रिफोनिया फर्नांडीस. तशेंच स्पॉन्सर्स विविध आयटम केले ह्या बरे आसात. मर्विन सल्डाना आनी कुटुंब, प्रेम सांतोस आनी कुटुंब दुबई, अश्विन आरान्ना आनी कुटुंब, ग्लॅडिस बाय आनी ताचे कुटुंब, राजेश पेरेरा आनी कुटुंब, डोरिन डिसोसा आनी कुटुंब, रुसाई फिर्गस, उषा विदेरा बिंदूर, शोभा रेसा बिंदूर, विल्मा पेरेरा मुंबई. नांव नाका म्हूण ब्रदर पोलियेनी दुसरो वाडो, SJ फ्रेंड्स जेप्पो. हाच्या सगळ्या संभ्रमाची फुलां आमकां दान दिल्यात. विल्सन पलकावो मिलार तांणी मुखार येवचें. मरियमाची बॅनर घालूंक कटआउट घालूंक कुमो केली अशें आसात. श्री विठल शेट्टी फाउंडेशन, एरन केटरर्स मालक आयवन डिसोसा, सांत आंतोन आस्रो, मिस आयवन डिसोसा माजी MLC, जॅनेट मेंडोजा आनी कुटुंब कुलशेखर,
फातिमा रिट्रीट हाऊस, इन्फंट मेरी कॉन्व्हेंट, मार्टिन सुपर मार्केट, जिप्पो फ्लावर आणि ऑयल मिल सो मालक विजया आल्फ्रेड. तशेंच लोर्तुमायेची इमास आमकां दान दिले. आयच्या दिसाच्या संभ्रमाक तलास करून दिला. पियेत्रो हाचो मालक मानेस अँटनी फेर्नांडीस. ताणें मुखार येवचें आनीक मानाची वाद स्विकार करची. ह्या वर्सा 100 कुटुंबांक तांदूळ आमी दान दिवंक वायट फेवर एसोसिएशना मुखार चिंतलां. कासिया, जिप्पो, मिलार, रुसाई, वलेन्शिया, फिरगजेच्या लगभग 100 कुटुंबांक तांदूळ आमी दान दितेल्या. ह्यो तांदूळ आमकां दिवंक कुमो केला. मिस्टर पद्मनाभा आनी ताचें कुटुंब, अशोक तावरो आनी कुटुंब, ग्लॅडविन आनी कुटुंब, संतोष आनी कुटुंब, डॉक्टर हिल्डा आनी कुटुंब, बबिता डेसा आनी कुटुंब, मंगळा बार एंड रेस्टॉरंट, जेल फेर्नांडीस, आर्थर आनी मॉली लोबो, रोमियो सल्डाना आनी कुटुंब. ह्या दानींक प्रत्येक रितीन आमी देव बरें करूं म्हणटा. मीस जाल्ल्या उपरांत हो तांदूळ हांगासर आमी म्हणटल्या. कोणाक कुपानां दिल्यात तांणी कुपानां घेवन हांगासर येवचें आनी हो तांदूळ तुमी घेवन वचचें म्हणून विनंती करता. वाती दिल्ल्या गवळी बापांक प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. हाची सगळी मांडावळ बऱ्या रितीन घालूंक आनीक शिस्त बऱ्या रितीन सांबाळूंक आमच्या पुलीस सिब्बंदींनी प्रत्येक रितीन आमकां उपकार केला आनी तांणी आमकां कुमो केल्या. देखून हांगासर आसलेल्या सक्कड पुलीस सिब्बंदीक आनी पुरशां वेळार आमकां कुमो केल्ल्या खातीर प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. लोर्तुमायेच्या फेस्ता संदर्भी म्हाका हांगासर आपोवणें दिवन मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर भेटोवंक अवकाश करून दिल्ल्या फिरगजीच्या विगारांचो फादर मॅक्सिमाचो हांव उपकार पवडटां आनी तांकां आनी तुमकां समेस्तांक लोर्तुमायेचें फेस्ताचे शुभाशय पाठयतां. दया करून उबी रावात. भाग्यवंत आंकवार मयेसो पूत जावन देवाच्या पुतासो मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आंकवार माये उदेशी जिविताच्या रचनाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज आंकवार मरयेचे परबे दिसा तुमी संतोश बरीत आसात. पवित्र आत्मेच्या आनंदाक तुमची काळजां भरूं आनी आमचे आंकवार मायेचे मजतीन ससण्याच्या संतोशाक तुमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मीस जाल्ल्या उपरांत सक्कडांक जेवणाची मांडावळ आसा. त्या देखून तुमी रावचें बरें करून आयच्या दिसा जेवण तुमी स्विकार करीशें म्हणून म्हजी कालती विनंती आसा. निमाणें गीत आमी गावया. She
आमचे बापा आम पसो विनंती कर लोर साहेबिनी आम पसो विनंती कर बगीन कुर्साचे कुरवे निवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.